नव्या वर्षाच्या पहिल्या दिसा गोंय राज्यातल्या स्वयंपूर्ण मित्रांची बसका जाली। या बसकेत गोंयांत जावपी आंतरराष्ट्रीय पर्पल महोत्सवाविशीं चर्चा जाली। ही बसका डायरेक्टरेट ऑफ प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स या विभागान आयोजित केल्ली। या बसकेत 90% स्वयंपूर्ण मित्रांचो प्रतिसाद आशिल्लो अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगले। गोंयांत जावपी आंतरराष्ट्रीय पर्पल महोत्सवाचो संदेश गोंयकारां मेरेन पावचो ह्या हेतान ही बसका आपयल्ली। ह्या बसकेक ग्रामोदय, सर्वोदय, अंत्योदय, ई बाजार हांणी हेर विशयांचेर चर्चा जाली अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगले। आज आमचे गोंयभरांतले वर्साच्या पहिल्याच दिसा गोंयभरांतल्या सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्रां वांगडा एक डिस्कशन करचें आनी त्या निमित्तान आमचो इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल हेजी मेसेज तांच्या सगळ्या पर्यंत दिवपा खातीर डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स हांच्यांनी मिटींग ऑर्गनायज केल्ली। तातूंतल्यान तांच्या कडेन सगळे विशय स्वयंपूर्ण मित्रां कडेन स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग हाजेर डिस्कशन्स जाले। आमचो स्वयंपूर्ण ई बाजार ताजेर डिस्कशन जालें। तांच्या कडेन तांचो पोर्टलाचेर तांचे रिपोर्टिंग करप हाजेर डिस्कशन्स जाले। अशा पद्दतीन वेगवेगळ्या स्वयंपूर्ण मित्रांचे विशय जे आसा हाजेर तांचे डिस्कशन केलें। खूब बरें दिसता। इवन दो पर्पल फेस्टिवलाच्या निमित्तान डिजेबिलिटी सगळ्या जाणांक 100% हांगासर पावप हाज्या खातीर आनी ह्या फावटीची कॅम्पेन इट इज एन आमी जशें म्हणटा स्किल्ड गोवा, फिट गोवा अँड इन्क्लुझीव गोवा ही कॅम्पेन सगळ्या पर्यंत दिवपा खातीर आमचे स्वयंपूर्ण मित्र काम करतात। गोंयांत दिव्यांग असो एकूय मनीस उरपाक फावना जाका सरकारा कडल्यान एड मेळना। तशेंच तांच्या जिवितांत बदल घडोवपा खातीर जे डिव्हायसीस आनी हेर कितें लागतले ते मोफत आयोजीत करपाक जाय, जाणे करून तांकां कसलोच त्रास जावचो ना अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगले। स्वयंपूर्ण मित्राज फ्रॉम ऑल अक्रॉस दी स्टेट आमी तांचे कडच्यान मिटींग घेतिल्ली ह्या खातीर म्हणजे इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट हो गोंयांत जाता 8 तारीख ते 13 तारीख पर्यंत आनी हे स्वयंपूर्ण मित्रा जे आसात ते गांवा कडेन कनेक्टेड आसात। आतांच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगिल्लें आसा की पर्पल फेस्टिवल हो इव्हेंट जातलो ग्रामोदय, सर्वोदय आनी अंत्योदय म्हणजे शेवटचे मनशा पर्यंत पावपाक जाय, प्रत्येक गांवांत पावपाक जाय। आनीक सर्वोदय म्हणजे सर्वसमावेशक म्हणजे गरीब आसतलो, श्रीमंत आसतलो किंवा बाकीचो खंयचोय आसतलो ताका सगळ्यांक घेवन येवपाक जाय आनी ताचो फायदो सगळ्यांक जावपाक जाय म्हणून स्वयंपूर्ण मित्राचें खूब मोठें योगदान आसा। पयलें म्हणजेच आमच्या गोंयान भितर एकूय असो डिजेबल मनीस आसपाक जायना जाका सरकारा कडच्यान एड मेळना। ताच्या जिवना भितर बदल घडपा खातीर आनी ताका ताच्या डिजेबिलिटीचेर ओवरकम करपा खातीर जे डिव्हायसीस लागतले, जे एप्लिकेशन सॉफ्टवेअर लागतले, जे एड्स इन्स्ट्रुमेंट लागतले, जे इम्प्लांट्स लागतले हे सगळे मुफ्त हांगा ऑर्गनायज करपाक जाय, जाणे करून तांचे जिवना भितर तांकां कसलो त्रास जावचो ना। आनी परत आमकां ज्या खंयच्योय एक्सेसिबिलिटी हो विशय आसा किंवा न्यू एज्युकेशन पॉलिसीक धरून स्वयंपूर्ण मित्रांनी आनी ग्रामीण भागांतल्या शाळांनी कितें करपाक जाय ह्या सगळ्या गोश्टीचेर सादारण ते 3 वरांचें एक सेशन जालें। तातूंत भितर आमी सगळ्यांनी भाग घेतलो आनी म्हाका दिसता की 90% ऑफ जे हे आसात आमचे स्वयंपूर्ण मित्र आसात तांणी अटेंड केल्ले आसात अँड दे आर कॅरिंग गूड मेसेज अँड एवरीबडी वॉलंटियरींग फॉर दीस। सर कितें ह्या वर्सा कितें वेन्यू बी चेंज जातलो? वेन्यू आमी आतां ह्या वर्सा कला अकादमी आनी दयानंद बांदोडकर स्पोर्ट्स ग्रावंड घेतिल्लो आसा। ह्या 2 वेन्यूचेर बिसायड्स आमचे कुजिरा कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा तातूंत भितर आमचे एथलेटिक्स जातले, शिवाय बाकीच्यो ज्यो गेम्स आसात त्यो वेरियस ग्रावंडाचेर जातल्यो पण मेन इम्पॉर्टंट जातले ते हातूंत भितर कला अकादमी, ESG आनीक DB बांदोडकर। ESGन भितर सादारण आमी 180 फिल्म्स स्क्रीन करतले भुरग्यां खातीर जी कनेक्टेड आसा दिव्यांगा कडेन। आनी सर वेगळे कितें प्रोग्राम्स ह्या वर्सा प्रत्येक दिसाक कल्चरल प्रोग्राम्स जातले कळ्ळें न्ही। म्हणजे प्रोग्राम्स आसा न्ही सगळेच हें आसा ते 250 आमचे हें आसतले आनी 180 स्पोर्ट्स इव्हेंट्स आसतले। 180 sports events. Besides that, another 250 activities which are going on everywhere. Bureau Report, Gomantak TV.